We're coming from Kent. Kent. Yes. And we've come here to support the Cross Restaurant. हे आता पॉम्फ्रेट थाली हातून तुमकां 3 पीस पॉम्फ्रेट येतले. आता हांव प्रॉन थालयेचे प्रॉन्स घालता. आमची सुंगटां किंगफीश सुंगटां सारकी ताजी बेस्ट म्हणटा ती रोस ऑमलेट. रोस ऑमलेट ना जाल्यार पॉम्फ्रेट थाली आहा पळय वन ऑफ द बेस्ट. वय पॉम्फ्रेट थाली. आमी गोंयचे भाशेन शॉर्मा करता. आमच्या गोंयच्या लोकांक खूब लायक. This chicken noodles is the best in London. Debarkum, bye bye. In Australia, and there they decided to book holiday for London just to eat Thali in Cross restaurant, and that happened because of Chef Don. हांगा तुमकां गोंयची बायलां मेळटली जे ऑथेंटीक घरां आमी जेयता पळय ते तुमकां हांगासर जेवण मेळटलें. भितर येतात तुमकां जे थालीचे जे आणि थालीचे प्रायस सगळे डिफरंट प्रायस आहे न्ही. चडशे प्रॉन्स तिलापिया क्वीनफीश पॉम्फ्रेट $12.99. So what about the sauce salad, what goes in this? So in the shawarma we have our own garlic sauce which is made fresh every day. जर सगळ्यांक बरे पॅटीस आमी जर खावपा जाय तर हांव तर बीफ आनी पोर्क खायना तर मुझे असले मनशाक. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक वेलकम बॅक टू कोंकणी टीव्ही. वेलकम बॅक टू कोंकणी टीव्ही. तुमकां सगळ्यांक कोंकणी टीव्हीचेर येवकार. तर आयज आहा 16 डिग्री टेम्परेचर. आयचो पयलो वॉर्म डिग्री म्हटल्यार जाता तुमी. आतां हे वर्साचे फर्स्ट 16 डिग्री टेम्परेचर आहा आयज. आनी हांव तुमकां व्हरता वेम्बली. कित्याक म्हणजे क्रॉस रेस्टॉरंट वन ऑफ द बेस्ट रेस्टॉरंट इन वेम्बली परतून न्यू रेस्टॉरंट ओपन केला. हेजे पयलीं तेंचे दुसरे लोकेशनाचेर आसलेले तेजे व्हिडिओ बी हांवें ऑलरेडी केल्ले आसा. तर तुमी ते कोंकणी टीव्हीचेर पळोवपाक शकता. आतां तेंचे लोकेशन जे आहा चेंज जाल्लें आसा. तर क्रॉस रेस्टॉरंटाचो आमी आज फूड रिव्यू करया. वसया जाता तितलें जेवण आमी जेवया. आनी ब्रेकफास्ट बी आहा. भरपूर तुमकां थिंगासर वस्तू पळोवपाक मेळटले. वयताना तुमी वेम्बली बी पळयात. आतां वेम्बली कितले लोकांक पळोवपाचें आहा मातशें कमेंट सेक्शनान बरयात. म्हाका मातशें ज्ञान दियात. म्हाका कळना खंय वचपाचें खंय ना तें तुमी सांगले शिवाय कशें करतलो हांव. तर मातशें बरयात कमेंट सेक्शनान. तर कमेंट सेक्शनान बरयात. आनी आयचे व्हिडिओ आमी पळयतले क्रॉस रेस्टॉरंट. वेलकम टू कोंकणी टीव्ही जंटलमॅन लेडीज. तर हे वेम्बली सेंट्रल पावले आमी. आणि हांगासर लेफ्ट सायडीन आहा पळय हे बिल्डिंग दिसता न्ही हांगासर आहा क्रॉस रेस्टॉरंट. तेजे फाटल्यान हांव तुमकां दाखयता. हांगासर तुमकां फ्री पार्किंगाची वेवस्था आहा. मातशें सोदून काडपा जाय तुमी. आनी बोर्ड एक फावटी पळोवन घेयात. आनी हे पावले आमी क्रॉस रेस्टॉरंट. आतां हांगा सारकें वेवस्थीत येवपाचें कशें आजू बाजून कितें आहा हांगाचें वातावरण कितें आहा. आनी वेम्बली एका तेंपार 15 वर्सां पयलीं 1, 2, 3 अशी मनीस दिश्टी पडटाले. पण आतां तुमकां भरपूर गोंयकार हांगासर दिश्टी पडटले. आनी भरपूर रेस्टॉरंट गोवन स्टफ हे सगळे तुमकां हांगासर मेळटले. तर आमी आतां स्पेशली क्रॉस रेस्टॉरंटाचे फूड रिव्यू पळोवया. आनी हिंगासर येवपाचें कशें तेंय तुमकां हांव दाखयतलो. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. आनी जाता जाल्यार व्हिडिओ शेअर करात लोकां कडेन. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देश वचून पळयता कमेंट सेक्शनान बरयात. स्टेशनासून भायर येवप अशें रस्तो क्रॉस करप सरळ वचप. हांगासून दिसता पळय इंडियन फूड बरयला पळय थंयसर एकदम इजी आहा. तेजे सायडीन ऑपोजीट पळयतले न्ही तुमी ऑपोजीट सायडीन न्ही चायवाला बरयल्ले आहा. सारकें तेज्या फुडें चुकपाना तुमकां खंय. अशें रायट सायडीन येवपाचें. हे सायडीन चलत रावपाचें हे भशेन. आनी पावले पळय हे क्रॉस रेस्टॉरंट हांगासर आहा. गोवन किंगफीश थाली popular with chicken, prawn,
मागीर शावरमा बी आहा. Welcome to Cross Restaurant. मॅनेजर हिंगा आहा. आज चड काम पडलें बाय टेन्शन दिसता म्हाका तूं. हय? No tension. नो टेन्शन? Sossegado. सुसेगाद? Welcome to Cross Restaurant. वेलकम टू क्रॉस रेस्टॉरंट. Anchoring. हय तूच यो. वेलकम टू क्रॉस रेस्टॉरंट तुमकां सगल्यांक. आतां सद्या आतां लंच टायम जाल्लो आसा. लंच टायम ऑलरेडी काबार जाल्लो आसा. आतां 2 येवपाचो मनीस 3 पावला हांव. बिजी ट्राफीक आनी हांगासर ऑलरेडी बिजी आहा हेंच्यांनी. हांगाचे ओनर ट्रिंडा. कशी आयज? हांव बरें आहा. तूं कसो आसा? एकदम गोड. शावरमा बी तुमी ओपन केला म्हण आयकलां. शॉर्मा आमी गोंयचे भाशेन शॉर्मा करता. आमच्या गोंयच्या लोकांक खूब लायक. हांगा डिफरंट शॉर्मा मेवता पूण आमी आमचे गोंयचे भाशेन शॉर्मा इंट्रोड्यूस केला आनी खूब लोकांक लायक जाला. फर्स्ट आमी शावरमासून स्टार्ट करया. हांगासर शावरमा पासून तेंच्यांनी लायल्या ह्या फावटी आनी हे गोंयचे शेफ म्हाका पण हे हांगा जाल्ल्या पण कोंकणी येना तांकां. ते इंग्लिशान आमकां समजतलें आनी शावरमा तुमकां दाखयतले कशें जाता ते. सो शेफ आमगेलो. हाय शेफ, हाव यू डूइंग? Very well. How are you? Not too bad. What's your good name? Alan. Alan. Yes. Alan, I heard you're from Goa. Yes, I'm from Goa. All right. Goa, where about in Goa? From Mafsa. Mafsa. Yeah. So what are you making today? We're making shawarma. Shawarma. Chicken shawarma. All right. Let's begin then. Yeah. So what about the sauce? Sauce, salad, what goes in this? So on the show in the shawarma we have our own garlic sauce, which is made fresh everyday garlic sauce. Oh, you make yourself? Yeah. Okay. And then which is made with mayonnaise, which made with garlic, which things Many inside. more things Those inside. are some secret ingredients. All right. But then these are very hinting to your taste as well, to your palate. With the red sauce? And the red sauce as well is made home. Nothing is bought from outside. It's Yeah. all to get you guys inside in the taste as well. So I use chilies. I use soya sauce. Yeah. I use some more things as well, but those are secret ingredients which can't be revealed. You got to All come, right. eat, Come and taste eat, it. Yes. find it, and let us know. Yeah. And then you get salads, you got pickle. Yeah. I have so what- pickled salad as well, which is marinated with Goan vinegar, with salt and carrot as well. Okay. Even same goes with the chilies as well. It's with Goan vinegar. Okay. With chilies. Oh, Goan vinegar. Yes. It's a Goan kind of Goan Yes, pickle. yes. Because this is all Goan cuisines, right? Yeah. So we got to get So, the Goan. so what goes with this? So normally if I order a shawarma, Yeah. what is called shawarma, isn't it? Chicken shawarma. Chicken yes, shawarma. Yes. So if I order chicken shawarma, what comes with this? So we have a wrap, Yeah. and then which is coated with white sauce Yeah. and with chili Yeah. sauce. Okay. And then we put our capsicum. We put a cabbage. Side and portion. I mean side portion. Anything Side else comes with portion. this? If for So normally for it just comes like this. Normally shawarma. it comes with this, yeah. But Okay. then you can order on the side. You can order chips. You can order drink. Okay. You can order faluda. We have fresh lamb soda. We have apple juice, orange juice, and everything. Okay, that's one. Yeah. So basically, this can comes as a chips. You got options. Yes, there. yes. We have chips on the side as well. All right. So you're focusing in this one. On the shawarma, yes. Yeah. All right. Thank you very much, Alan. No problem. For your Thank you. Have a lovely day. मागीर हांगासर तुमकां पळया पॅटीस दिश्टी पडटले हांगासर चिकन पॅटीस आहा, प्रॉन पॅटीस आहा, एंड मेनी मोर. आनी एकदम घरगुती जेवण म्हणटा पळय ते भशेन तुमकां हांगासर जेवण मेळटलें. ए बाय हांगासर बाय नांव कितें तुगेलें? Petsy. पॅट्सी गांवान खंयचे? हांव दोनापावलचे गोवा. दोनापोल? हय. दोनापोल सोड इंग्लंडाक कितकोन पावल गो. ओके पॅट्सी कितें आहा तुका स्पेशलिटी हिंगा तुगे रोल कितें हिंगा जायते पॅटिसां दिश्टी पडटा आनी राजू सांगता तूं पॅटिसां तूं कोत हूंय. हय हांव करता. सो केसो पॅटीस आहाय? बीफ पॅटीस, चिकन पॅटीस आनी प्रॉन पॅटीस. प्रॉन पॅटीस. आनी थिंग पुरी दिश्टी पडटा. आनी पुरी आमी सकाळचे ब्रेकफास्टाक पुरी भाजी पुरी आनी हे आसता आनी मिक्स भाजी आसता. ओके. बट पॅटिसां जी करता ते हांव म्हाजे ओन हातीनी करता. ओन हातीन करता पॅटीस ओन हातीन करता ते हिंगा. या सो द मिक्स जे आसता ते हांव करता. सो आनी बरी आतां रेस्टॉरंट स्टार्ट जालेल्याक जायती
जायतो वयता जायती वयता हय, जायती म्हळ्यार पॅटिसां दिसाक गेल्या. तुका आतां एक चिकन पॅटीस कोत जाल्यार कितू करपा पडटलें दिसाक एटलिस्ट हांवें 30 करून दवरलेली आहा. सांडेची चोड गेल्या संडे चड वयता म्हटल्यार सांडेची चोड वयता सॅटर्डे संडे चड बिजी हय, चड बिजी आसलेलें सो टायम एडजस्ट करून हांव येयला कित्याक आतां मातशें क्वायट टायम लंच आत्ताच जस्ट काबार जालो ते टायम एडजस्ट करून येयला कित्याक लोकांक फुडें फिल्मींग रे थोड्यांक आवडटा थोड्यांक आवडना ताका लागून हांव टायम एडजस्ट करून येयला. आतां 3:30 जाल्ले आसा मातसो क्वायट टायम आसतलो मागीर टी टायम मागीर परतून बिजी डिनराक मागीर हांगासून चड बिजी उरता ताका तेजे पयलीं आमी फिल्मींग करून हांगासून शूट मारया. जर सगळ्यांक बरें पॅटीस जर खावपा जाय तर हांव तर बीफ आनी पोक खायना तर म्हजे असले मनशाक केसो पॅटीस आमी वेज पटेटो पॅटिसीस ऑल्सो करतली आतां सो आतां आमी चोवपा मेळटले चोवपाक म्हणल्यार चोवपा आनी खावपाक आतां हा पॅटीस वेज पॅटीस आतां करूंक ना आयज करूंक ना आयज फकत चिकन हा. प्रॉन्स चिकन हा चिकन हा. प्रॉन्स हा तर आनी आमी- बीफ हा. तर आमी तुमकां चिकन आनी प्रॉन्स दाखोवया आनी टेस्ट कशी आहा क्रिस्पीनेस कशी आहा ते तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटलें. कितें तें आतां चिकन आनी प्रॉन्स पॅटीस. ओके आतां आमी हे ट्राय करूया. हेजे वांगडा कितें सॉस बीस कितें येवपा आहा? तुका जाय जाल्यार कॅचअप मायोनीज यूज करूंक जाता. ओके आतां But- एक चिकन पॅटीस कितले कॅश प्रायस कितें 4.99 प्रायस. एक पॅटीसाचे एक प्लेट 4.99 आनी तितून 3 पॅटिसां येता. ओके 3 पॅटीस तीन एक प्लेटीन पॅटीस. 499 या ओके 499 3 पॅटीस येता हांगासर आनी ते मिक्स मॅच करपा जाता वो ते वय मिक्स मॅच करून जाय जाता. जाय जाय वय, वय, ओके ओके आतां आमी तांकां दाखोवया पॅटीस हांगासर चिकन आनी प्रॉन आमी ट्राय करया. आवाज आयकलो कशें करून क्रिस्पीनेस स्वता करता हांगासर तेंच्यांनी. आनी रेस्टॉरंटाचें नांव कितें? क्रॉस क्रॉस. क्रॉस रेस्टॉरंट आनी बेजिकली देवाचें रेस्टॉरंट कहें ओके. आमकां देवान बरे भाशेन दिलेलें ओके ओके ते भाशेन आनी हय हय क्रॉस रेस्टॉरंट म्हणजे क्रॉस म्हणजे हुरीस थिंगा आहा थिंगा दिश्टी पडटले. हेजे पयलीं लोकेशन दुसरें आसलें तेंच्यांनी आतां ब्रँड न्यू हांगासर ओपन केला व्हडले आनी समथींग ग्रँड टायप आनी सकयल तेंचे बँक्वेट बी आहा ते बी तुमकां दाखयतलो पार्टी फंक्शन्स कसले इव्हेंट बी करपाच्या धाकटे मोठे आनी प्लस डेकोरेशन बीन हे सगळे तुमकां हांगासर एक जाग्यार मेळटले. डेकोरेशन तुमच्यान स्वताय करपा जाता आनी हांगा जर जाय जाल्यार तुमकां तेंच्यांनी ऑर्डर दिवपा जाता. हांव जाल्यार तेंचे फूल ऑर्डर दिवन काबार करपी कोणाक जाय हेडेक बेस्ट ते सगळे सॉर्ट आवट करतले. जेवण जालें हॉल जालें डेकोरेशन जालें आनी कितें दिसाय वेलकम टू क्रॉस रेस्टॉरंट जंटलमॅन एंड लेडीज. आतां हांगासर कितें आहा आमी आतां तुमकां थाली दाखोवया हांगाचें जेवण दाखोवया शावरमा दाखयलें हांगासर शेफा कडेन उलोवया आनी हांगाचें वातावरण पळयात आनी एन्जॉय करा. कोंकणी टीव्ही जंटलमॅन लेडीज एन्जॉय करात. वेलकम टू क्रॉस रेस्टॉरंट. बाय देव बरें करूं तुका हे सगळें थँक्यू देव बरें इन्फॉर्मेशन. करूं. ट्रिंडा आतां नुस्तें कशें भाजपाचें आमकां दाखयतले. ट्रिंडा कशें नुस्तें आहा आयज? आयज आमी किंगफीश बरी व्हडली सायज आहा आनी हे आमचे तिलापिया बोनलेस फिलेज तिलापिया. आमची खूब गोंयची जाणटी येता आनी ती म्हणटात आमकां कांट्याचें नुस्तें नाका ओके सो तांकां आमी हें ऑप्शन दवरलेलें आहा. आतां हे जे नुस्तें आहा नॉर्मल थालीन ओ व्हडले 15 पॉंडाची थालीन वयतले? किंगफिशाची ही आतां सायज घातल्या ती 15 पावंडाची. ही 15 पॉंडाची वय सायज. वय हें मातशें व्हडलें आनी धाकटुली सायज आहा हां 1299ची. ओके हें क्वीन फीश आतां हांवें घातलां तें हे क्वीन फीश क्वीन फीश लोकांक खूब आवडटा हें जॅपनीज फीश न्ही हे क्वीन दिसता म्हाका. ओके. आनी हे आमचे प्रॉन्स किंग प्रॉन्स आमी एका थालयेन 7 प्रॉन्स दितात. एका थालीन 7 प्रॉन आनी हे होय. भाशेन रवो लावन न्ही. हय हेतून आनी कितें रेशाद मसालो बी कितें आहा ओ आमचो हळदी पिठो? सिक्रेट मसालो आहा तितून तुमगे सिक्रेट आमची मसालो ओन रेसिपी. ओके यात नुस्तें एकदम हांगासर आनी पॉम्फ्रेट आमचे पॉम्फ्रेट आवडीचे हां पॉम्फ्रेट. पॉम्फ्रेट ही आतां कोडी पॉम्फ्रेटाचे ओ फ्रायड येता सगळें? भाजलेले कोडी जाय जाल्यार कोडीय मेवता. हां आतां कितले दीस जाले रेस्टॉरंट ओपन जावन? आमी संडे ओपन केला लास्ट Sunday? संडे. अजून एक वीक जावंक ना आमकां. हां अजून एक वीक जावना? ना ओके ओके ब्रँड न्यू
आणि थालीचे प्राईस सगळे डिफरंट प्राईस आहे न्ही चडशे प्रॉन्स तिलापिया क्वीन फिश पॉम्फ्रेट 12.99. Let me tell you one story, exciting. It will touch your heart because it did touch my heart and my wife's. One couple saw Vinod's video, Chef Don's video on YouTube in Australia, and there they decided to book holiday for London just to eat Thali in Cross restaurant, and that happened because of Chef Don, Vinod's video on YouTube and Facebook, which they saw in detail. They liked it so much. All the detail he gives, amazing detail he brings to the customer, and they said they watch him regularly and they get connected with other Goans, but they came over here and it was such an emotional thing for us, and such a thing to just say thank you Vinod, thank you Chef Don for all that you do for many Goans, and so many of us have been blessed because of all your work and your love for all of us. Thank you Vinod. थँक्यू व्हेरी मच फकत किंग फिशाचे थाली मातशें चेंज जाता कित्याक किंग फिश केन्ना केन्ना व्हडलें येता धाकटें मेवता आमकां बाजारान सो ते सायजीचे प्रमाणे आमी होपयतात. ओके आयज मातशें किंग फिश व्हडलें आहा केन्ना केन्ना धाकटीं पोस्तां आसता सो त्या प्रमाणे आमी लोकांक चार्ज करतात. हां हां आनी हे नुस्तें सिलेक्शन बी करपाक वचपाक कोण म्हाजो गो हां गो वयता राजू वयता हय नुस्तें बिस्तें हाडपाक सगळें सिलेक्शन शॉपिंग तेगेलें सगलें तो करता. हां किचनाचें सगळें काम तुगेलें हय आनी हे ग्रेवी बी कोण तूं कोत्ता तुगे बरोबर हय सगलें म्हजो मसालो मसालो सगळो तुगेलो हांव शिकलां म्हाजे मायन म्हाका शिकयलां तितलें हांव शिकलां आनी त्या प्रमाणे हांव आतां कोत्तां घराचें घरगुती जेवण घरगुती जेवण सगलें कांय प्रिझर्वेटिव्स ना कांय ना आमी कांयच यूज करिना प्रिझर्वेटिव्स लोकांक पोटाक माल पडटा तसलें आमी कांयच यूज करिना. आमच्या घरांनी आमी हेल्दी जेवण जेवता तशें आमी आमच्या कस्टमराकूय जेवण दितात. हय सेम आमी घरा जे तेच भाशेन हय सेम ओके चड एक्स्ट्रा रांदून मागीर दुसऱ्या दिसा सर्व करप ना तसो ना ना आनी आमची ऑर्डर येयली काय ना थालयेची आमी तेन्नाच नुस्तें फ्राय करता. नुस्तें फ्राय करून आमी दवरिनात. ओके ऑर्डर येयली सोमतें रेडी तयार कायलीर घालता भाजून गेली थाली भायर. कस्टमरान ऑर्डर केले नुस्तें बाले ते कळले थिंगा वासाचेर बरो नुस्तें बाले फ्रेश भाजून बी दवरिना. आतां हे बाय हांगासर कितें करता पळोवया बाय नांव कितें गेलें जेनिफर आनी गांवान खंयचें कुर्तोली गोंयां कुर्तोली कितू वर्सां हिंगा गेले 6 वर्सां आहा आनी हांगासर तुमचो रोल कितें जेवण तुमी हिंगा जेवण जाता बरें थाली आमची येयली म्हणटकच रेडी कोत्ताय सगळी. हय हांगा तुमकां गोंयची बायलां मेळटली जे ऑथेंटीक घरां आमी जेयता पळय ते तुमकां हांगासर जेवण मेळटलें. भितर येतात तुमकां जे थालीचे जे मेळटा न्हू घरा वयता तुमकां ते तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले ते दाखयता तुमकां बेश्टी उलोवन फायदो ना. आतां हांगासर आमी कितें करपाक लागला थाली घातात पळया थाली रेडी कोत्ता थाली. आतां केसो थाली ते रेडी करता तूं ही आमची किसमूर कडी ही आमची किसमूर सोलकडी शिरा भाजी केसो भाजी ते भेंडी भाजी भेंडे भाजी आनी करी समोसा बाज पे थिंगा वचोनी समोसा हे भशेन येतले कस्टमर हांव क्वीन फिश थाली कोत्ता हां सगळे सेम थालीन शिरो किसमूर कडी भाजी पिकल सॅलड सेम पूण फकत नुस्तें क्वीन फिश घातला आतां हांवें. ओके हे क्वीन फिश थाली आतां आनी हातूंत तुमकां 3 क्वीन फिश मेळटले आनी बाकी सगळे सेम आसतले किंग फिशान आसा. आनी हे थालीचे प्रायस कितें 12.99. हे 12.99. आतां हांव प्रॉन थालयेचे प्रॉन्स घालता. आमची सुंगटां किंगफीश सुंगटां सारकी ताजी 7 घालतात आमी. 7 प्रॉन 7 किंगफीश प्रॉन्स ओके
आनी सारके भरलेले दिसता आमचे सगळी थाली प्रॉन्स घातली म्हणटकच. हय हय पळोवन एकदम रूच येता. आनी हे थालीचे प्रायस कितले आसतले आता प्रॉन थाली? 12.99. प्रॉनूय 12.99. येस बरें डील आहा एक्चुली. येस. चड म्हारग कांय ना आनी एकदम घरगुती जेवण. प्रॉन जाले, किंगफीश जाले आनी क्वीन फीश जाले. क्वीन फीश, ब्लॅक पॉम्फ्रेट आनी तिलापिया थाली. ओके इतले थाली आहा. आता पॉप्युलर म्हणजे चडान चड खपी थाली खंयची उरतली? चड आमची सुंगटाची थाली आनी किंगफीश थाली होपता. किंगफीश. होय. ओके किंगफिशाची आमी एक क्लियर करूया लोकांक, मातशे मागीर कन्फ्यूज जाता लोक. किंगफीश 2 टायपाचे आहा न्ही? 2 भाशेचे. वय आनी एक स्मॉल सायज धाकटुली सायज, कित्याक बाजारान आमकां सदांच व्हडली सायज किंगफिशाची पोस्तां मेळना. सो तेका लागून केन्ना धाकटी सायज आसता केन्ना व्हडली. सो आमी ते प्रमाणे आमचे थालीचे प्रायस दवरल्या. म्हणजे धाकटे पोस्त आसत जाल्यार मातशे कमी प्रायस. 10 पावंडेचे. हय 12.99. व्हडले पोस्त आसत जाल्यार 15. हां व्हडले आसले 15 ना जाल्यार 12.99. हय. हे भाशेन ओके. मातशें लोकांनी सारकें आयकून घेतलें पुरो. तर क्लियरिटी करूया तांकां. जे थाली आतां हांव घेतो न्हू, म्हाकाय जे नॉर्मल थाली जे लोकांक सगळ्यांक मेवता दुसऱ्या कस्टमरांक, तेच थाली म्हाका एक्झॅक्टली तेच थाली दी. ओके. ओके बरें बरें डन. थँक्यू. आतां तूं आमची पॉम्फ्रेट थाली ट्राय कर. सगळे सेम, बाकीचे सगळे आमचे थालयेन दुसरे थालयेन दाखयला तशेंच आमी दितात. आनी पॉम्फ्रेट थाली आमची ही 3 पीस आमी घालतात. हे आता पॉम्फ्रेट थाली. हातून तुमकां 3 पीस पॉम्फ्रेट येतले आनी तेच भाशेन कोडी आहा, मागीर भाजी आसा, शिरो आसा, सोल कडी आहा. सोल कडी ऑलवेज लास्टाक खायात. किसमूर आहा, लोणची आसा, भाजी आसा, हे सॅलड आसा हांगासर. मागीर हांगासर तुमकां स्टीम रायस मेळटले. आतां हांव लेमन सोडा एन्जॉय करता. ब्रेकफास्ट कितने पर्यंत आसता? ब्रेकफास्ट आमचे आख्खो दीस आमी दिता. ब्रेकफास्टाक कितें आहा तें तशें कांय ना. कोण येयलो? 9 आमी ओपन करता सकाळची. ओके. आनी आख्खो दीस कितें ब्रेकफास्टाक पातळ भाजी, सुकी भाजी, रोस ऑमलेट, काटलेट ब्रेड ते आख्खो दीस दवरतात आमी. ओके रोस ऑमलेट आसा दीसभर आसता? होय. आतां हांव रोस ऑमलेट करता. हां रोस ऑमलेट पळोवपा जाय तुमकां. रोस ऑमलेट बी दाखयता हांव. रोस ऑमलेटान कितें फक्त रोस आसतलो, चिकन आसतलो? एक चिकनाचो पीस घालता विथ ग्रेवी ओके. आनी ऑमलेट केलें ऑमलेट हांवें. आसतले 599 तुमकां मेळटले रोस ऑमलेट. आतां रोस ऑमलेटान आहा कितें तुमकां दाखयता. चिकन ग्रेवी आहा, तेच्या वांगडा तुमकां 1 पीस चिकन मेळटले, तांती आसतले, 2 तांती ओ 1 तांती? एक तांतयाची 1 तांतयाचे ऑमलेट आसतले, तेच्या वांगडा एक लिंबू आनी भाजी ते दाखयता तुमकां. तर हांगासर आमचे कडेन कोण व्हडले ना रे, सगळे नॉर्मल बाबा, सगळे कॅश आहात बरोबर. चोयता व्हिडिओ कोंकणी टी व्ही पयला म्हणजे कोंकणी टी व्ही पयला. बाबा नांव कितें तुगेलें? तर हांगासर आमचे कडेन गोंयकार बाबा हांगासर. कित बा कशें आयज? हय बरो आहा. तूं बरो आहा? गुड गुड. आयज कित कोनू? आं ही आमी क्रॉस रेस्टॉरंट सारकें बरें. म्हणजे तेका बरी रोस ऑमलेट मेळटा. हय तेका लागून येता केन्ना केन्ना हिंगा. केन्ना येता? खंय हिंगा फॅमिली रावता चड पयस? ना फॅमिली तर रावता ते सायडीक स्टेशनाचे पडल्यान. गांवान खंयचो बाबा तूं? आम फ्रॉम ओल्ड गोवा कोल्ले. ओल्ड गोवा? हय. जायत तेंप जालें येवन हिंगा? म्हाका जाली 10 वर्सां हिंगा रावता. 10 वर्सां जाले. आतां हिंगा फेवरेट कितें घेवपा जाय तुका? क्वीक जेवण वचपा जाय, खावपा जाय? बेस्ट म्हणटा ती रोस ऑमलेट. रोस ऑमलेट? ना जाल्यार तुवें पॉम्फ्रेट थाली खावपाक जाय. वन ऑफ द बेस्ट. वय वय पॉम्फ्रेट थाली. बरें बा, देव बरें करूं. थँक्यू. आतां आमी पयलीं शावरमा ट्राय करया. या दीस इज फायन. लिंबू सोडा घेतला हांवें आनी हे आतां शावरमा हांगाचे. ताजेनेस. आतां कितें करता? हांव चिकन नुडल्स करता आतां. ओके. आतां कितें इंडो चायनीज इंडियन स्टायल नूडल? हय गोवन चायनीज. हो गोवन चायनीज. हें चिकन घातलां हांवें पयलें. मातशें तेका फ्राय करता पयलें. मागीर हांव वेजिटेबल्स घालता.
हे आता एक पोर्शन. हां गोवन स्टाईल चिकन नूडल पळयात हे पोर्शन आता आता एक यंग कस्टमराक विचारया आमी हांगासर. जेनिफर. पळय एलनाचे कस्टमर सर्वीस पळयात Should I serve you? एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फियर हांगासर. हॅलो Hello, हाय व्हॉट्स युअर नेम? Valen. वेलेन. So today we're trying the chicken noodles. Let's see if it's so good. This chicken noodles is the best in London. De barakum. Bye bye. Now we're preparing 6 thalis. Here you can see the process. आता एक व्हडलो ग्रूप येयल्लो स थाली ते प्रिपरेशन तुमकां पळोवंक मेळटा पळय. स थालीची प्रिपरेशन हांगा चालू आसा. गरमागरम थाली हांगासर पावली. ये प्रॉन थाली है यहाँ पे. पळय व्हडले टेबलाचेर जेवण हांगासर रेडी आसा. सगळे थाली डिफरंट डिफरंट थाली ऑर्डर केल्ले आसा आनी हे कस्टमर बरेच पयसून येयल्ले आसा आनी आतां हांचे कडेन आमी रिव्यू घेवया आनी उलोवन पळोवया खंयसून येयल्यात तेच तुमकां सांगतले. Okay, they are here from Kent. Hello everyone. Good evening. So how come you're here today? How far you're traveling from? We're coming from Kent, Kent. yes, and we've come here to support the Cross Restaurant, which we found they recently opened. Okay. And what's your favorite food here? We wanted to try the thali. We were in Goa recently, so we thought, being Lent, Yeah. most of us have given up eating meat for Lent, Okay. and so we thought we'd come for a fish thali Fish is better. and prawn thali. Okay. So everybody's his favorite is fish thali. Everybody's There are a couple of meat ones. couple of meat one as well. Two people eating meat. Yeah. The rest of us are all fasting for fish. Oh, you for all, Lent. especially you all traveled from Kent, From especially Kent, especially to come here, yeah. Nowhere else, especially No. for this restaurant. Yes, yes. I'm We really have glad. been here at the Cross Restaurant when they were up at their old place. place, Yes, yeah. and so we saw recently on social media that they opened again. So we thought we'll come back and support them, and here we are. That was really quick. Because this is opened a few days ago. Yes. Yeah. What's your we name? are all friends who come from Africa. Yeah. We lived in Kenya, and so we are all gathered together. We always go out for meals and we party together. Okay. So we said, let's go out for a meal Yeah. to this restaurant, and that's why we have come here. It's better and bigger than before. Yeah, Yes, yes, it's Yeah. It's bigger, it's nicer, it's more Okay. spacious here, and Yeah. they now have a room downstairs, All which right. is quite nice. We're a big group of friends, so we're hoping to come with our big group. Again. We have a group of a WhatsApp group, and we do a Zoom also every so often. Okay. So we have a group called the Kisumu Walas, because some of them are originally from Kisumu. Okay. So we are hoping to do with our big group a gathering maybe downstairs the next time, maybe in the not too distant future. Okay. Maybe I would like to come and meet your group in Kent. Yes, that'll be lovely. Yeah, we'll let So you know. we'll make a plan. Is that? To come to Kent, yeah. Yeah. you're Come. welcome. I travel everywhere. I'm very glad to meet you all. आता जे न्यू रेस्टॉरंट हा त्याचे बरे एकदम वातावरण एकदम वायब्स म्हणटा पळय उजवड ब्रायटनेस येस. ते चड दिश्टी पडटा हितून आनी लोक चड उशे जाता म्हाका अशें दिसता. एक म्हाका सांगूंक जाय आनी आमच्या सगल्या भाव भयणांक गोंयकारांक आनी आमच्या कस्टमरांक एक सांगूंक जाय म्हाका की हे आमकां देवान रेस्टॉरंट दिला ती एक व्हडली मिलाग्र देवाची ही मिरेकल
हें आमचें ह्युमन स्ट्रेंथान हें इम्पॉसिबल आसलेलें पूण हें फकत देवान आमकां दिलां आनी आमी देवाचो उपकार मानता. वी आर व्हेरी ग्रेटफूल एंड वी गीव ग्लोरी टू गॉड फॉर गिवींग अस दीस प्लेस. दीस इज अ टेस्टमनी. आनी पयलीं पेक्षा व्हडलें दिलां देवान. सगळे मेहनत थिंगा दिश्टी पडटली तुमकां. आनी त्याच भशेन जेवणाचे रिव्यू आनी हें आतां ते ऑलरेडी बिजी जाल्ले आहा फर्स्टूच विकान. हे एक बरी सायन. आनी हेजे फुडें आनी भरपूर अशी चड लायन लागतली अशें जशें म्हाका दिसता. जे भाशेन जेवण आसा, जे भाशेन जे लोकेशन आहा, एकदम चड ब्रायटनेस आहा हांगासर. आतां रेस्टॉरंट आमी दाखोवया लोकांक. तर हो व्हिडिओ पळयात, संवसाराक दाखयात. आतां हें कितें हो हांगासर कितें आहा? हें आमचें बँक्वेट हॉल. हांगासर आमी पार्टीज, प्रायवेट पार्टीज बी लोकांच्यो बर्थडे पार्टीज आसता वो कितें सेलिब्रेशन आसता तेणी तें हें हॉल हायर करूंक जाता. आनीक आमी आवरली £40 दवरल्या वीक डेज आनी विकेंड्साक आमी £50 दवरल्या पर आवर. आनी आमी केटरिंगूय करता, आमी DJ प्रोवायड करता, आमी MC प्रोवायड करता, आमी डेकोरेशनूय करता, आमी सगळें कवर अप करता तुमची पार्टी. सो यू हॅव टू जस्ट कम, एन्जॉय युअर पार्टी एंड लीव. वी डू द आमी क्लियर करता, आमी सेटअप करता, सगळें आमी करतात. आमचे फ्रेंड्स who have been with us in the other cross restaurant know how we conduct our parties. आमी तुमचे बरोबर happily part घेतात डान्सान आनी तुमचे सगळे एक्टिविटीजान. सो या थँक यू हय, स्पेस बी बरें आहा, एकदम स्पेशियस आहा. आनी किचन आहा वयर, हांगासर बसून सुशेगाद पार्टी बीन करपाक जाता. हय, आनी हांगा कितें हांगा कोणाचे डिस्टर्बन्स ना. दीस इज लायक अ प्रायवेट प्लेस वेर इट वील जस्ट बी द पीपल हू कोणाची पार्टी आहा तोच लोक हांगा आसतलो. हे म्हणजे हें बेसमेंटान आसा आमचें रेस्टॉरंट वयर. सो हें तुमकां सारकें प्रायवेट कशें. आनी किचन बी एकदम लायव्ह अशी पळय रांदता ती सगळें दिश्टी पडटा. अशें न्ही ती बॅकग्रावंडान कितें तुमकां खबर आसपाना. पण हांगासर तुमकां दाखयता हांव. किचन एकदम चकचकीत आहा. हांगासर तुमकां दिसतलें तुमचें जेवण कशें प्रिपेर जाता तें सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटलें. हेजे फुडें आनी कितें कितें भरपूर मेनून येवपाचें तें तुमी पळयत रावा. कोंकणी TV सगळें तुमी म्हायती हांगासर मेळत रावतले. आनी आतां गेले फावटी ते थिंगा तुमचे सॅटर्डे बंद आसताले. सॅटर्डे बंद आसतालें कित्याक आमी आख्खो दीस आमी म्हणजे तो दीस देवाक दवरलेलो. आनी आमची प्रे मिटींग आसता. आमी हांगा करता ती प्रे मिटींग फ्रॉम 1:30 to 4 o'clock. 1:30 to 4 o'clock. Yes, so we will be closing the restaurant on Saturdays between 1 p.m. to 4:30 to 5 p.m. रेस्टॉरंट दनपारच्या टायमार आख्खे शेनवारा न्ही फक्त तितले टायमार 1 ते 4 पर्यंत रेस्टॉरंट बंद आसतले देवाक लागून. मागीर सांजचे रेगुलर सकाळी ब्रेकफास्टाक आमी ओपन आसतली क्लोज टू नून आनी मागीर लंचाक आमी आसची ना बंद आसतली आनी मागीर इवनिंग पोत्तून आमी ओपन करतली टील लेट नायट सॅटर्डे. कितले पर्यंत ओपन आसतलें अशें? आमी 2 देखून आसतात हांगा. रातचे 2 पर्यंत 2 AM. येस. रेस्टॉरंट ओ पार्टी? रेस्टॉरंट 2 पर्यंत ओपन आसता खंय? पूण आमचो नायट मेनू मातसो डिफरंट आहा. आमी डे मेनू डिफरंट केला आनी नायट मेनू मातशें डिफरंट आहा. धाकटुलो मेन्यू बट गूड मेन्यू. बरें दिसलें खूब दिसान तुमचें रेस्टॉरंट ओपन जावन. आनी एक सांगूंक सोदता आमचे सगळे सपोर्टरांक. मेनी ऑफ यू हॅव हेल्प्ड अस, सपोर्टेड अस and encouraged us through your messages, text messages, financial support as well. आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी काळजांतान आमी तुमचे उपकारी आहात. देव बरें करूं तुका आनी कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन हे ब्रँड न्यू रेस्टॉरंट ओपन करपा लागून. तुमचें कितें म्हणणें कमेंट सेक्शनान बरेयात. आनी म्हणजे व्हडलो देव बरें करूं आमचे शेफ डॉनाक कित्याक तेणें आमकां खूब खूब फेमस केल्या. आमी थिंगा दुसऱ्या रेस्टॉरंटान आसली तेन्ना आमकां खूब कस्टमर्स तेणें वाडोवन दिल्या आनी आतांय तेजी म्हणजे तो ट्राय करता आपणाचे वरवीं आमकां आनी कस्टमर दिवपाक. खावचे, टेस्ट करचे आनी संवसाराक दाखोवपाचे ते हांव प्रयत्न करता. फक्त आमचें जेवण आमी गोंयकारां पर्यंत दवरपाचें गरज ना न्ही. आमकां सगळ्यांक खावनी. खूब लोकांक खबर ना अशें जातात. खूब लोक जे कोणें खाल्ला ताका भरपूर इंट्रस्ट येयला आनी खावपाक इच्छूक आहा. तर ताका लागून तुमी पळयत रावा आनी हांगा मुद्दम येवन एक फावटी खावन वचा आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान बऱ्यात तुमचे एक्सपिरियन्स आसलेले कशे. तुमचें पेज आहा फेसबुकाचेर तांगा वचून तुमी फॉलो करपाक शकता. पेजीचें नांव कितें? क्रॉस रेस्टॉरंट. क्रॉस रेस्टॉरंट फेसबुकाचेर आहा, युट्यूबाचेर बी आहा. येस.
युट्यूबाचेर बी या गुगलाचेर आहा, युट्यूबार गुगलाचेर आहा, आहा. फेसबुकार आहा. थंय कितें अपडेट्स येत रावता न्ही थिंगा वय वय आमी सदां अपडेट्स घालतात. Yes, perfect. Yeah. आता जेवण आमी टेस्ट करया. रायस आनी प्रॉन करी घेतला हांगासर. नुस्तें पळयात कितलें बरें एकदम नुस्तें. पळयात जेवण आमचें हिंगासर रेडी आसा आतां. नुस्त्याची सायज पळयात. हांव आतां सकयल येयला कित्याक वयर रेस्टॉरंट बिजी आहा फूल टेबल जेवण फूल केली आसा शी? म्हणून सकयल येयला बँकवेटान. मैं मेरे को बोला उधर घरगुती जेवण ताजें इंग्लंडच्या शहरान तियात्रीस्टाक बीन येता न्ही तियात्रीस बीन मुद्दम हांगा येवन ट्राय करचें. फूल बँकवेट हांगा सुशेगाद बसून तुमी एन्जॉय करपाक शकता. डिस्टर्बन्स कांय ना. घरा कडेन बी हांव हातीनूच जेयता चमच्यान ना. जेयल्लें अशें दिसता. जेयले उपरांत स्पेशली म्हाका चाव जाय पडटा. एवरी टायम तुमकां एक टी दिता. जर बरें दिसपा जाय न्ही जिवाक जेल्ले जिरपा जाय. जेयल्ले उपरांत मुद्दम कितें तरी गरम पिया. चाव नाजाल्यार गरम उदक अशें कितें तरी पिवप. हांव तेंच करता. जेयले उपरांत गरम उटी चाव पिता आनी जेवण जालें. साकर बिकर लागना म्हाका. आनी जाता जाल्यार एक लिंबू मातशें इल्लें घातल्यार जालें. हातीन जेयत न्ही जेल्लें अशें दिसता जेवण. जेयले उपरांत स्पेशली म्हाका चाव जाय पडटा. एवरी टायम तुमकां एक टी दिता. जर बरें दिसपा जाय न्ही जिवाक जेल्ले जिरपा जाय. जेयल्ले उपरांत मुद्दम कितें तरी गरम पिया. चाव नाजाल्यार गरम उदक अशें कितें तरी पिवप. हांव तेंच करता. जेयले उपरांत गरम उटी चाव पिता आनी जेवण जालें. साकर बिकर लागना म्हाका. आनी जाता जाल्यार एक लिंबू मातशें इल्लें घातल्यार जालें. विसरचे पयलीं व्हिडियोक आतांच लायक मारा. मागीर तुमी विसरतले. आनी आयचो व्हिडियो कशें जालें कमेंट सेक्शन बरोवपाक विसरनाकात. हे आसलेले एकदम सुंदर रेस्टॉरंट गोंयचे. तुमचोय बिझनस आहा तुमचोय रेस्टॉरंट आहा जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा. हांव येता तुमचें रेस्टॉरंट संवसाराक दाखयता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. तेन्ना देव बरें करूं.